सर आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी उमेदी आहली कित्याक शिवोलीची टीम नॉर्थाक सावन हिंगा येयल्ली आमी सावथाक खेळोंक. तशेंच आमचे फातोर्डाची टीमूय बरी आहली. पूण टिमी भितर कितें आहलें डिफरन्स असो आहलो कितें शिवोलीची टीम आहले ते दे मावथ ओपन ते सगळे प्लेयर आपल्या मोटिवेट करून सामके खेळटाले. मातशें फातोर्डाचे मातशें कमी जालें ते आवाज कमी जालो फिल्डाचेर आनी तेजो इम्पॅक्ट असो आहलो की तेंचो शिवोलीचो सपोर्टाचो इम्पॅक्ट बरो आसा. देव गायडींग देम असो जालो. आनी सेंट एंथनी क्लब ऑफ कोलवा हांणी हो इंटरव्यू टुर्नामेंट केला आपल्या गांवांत बरो टुर्नामेंट केला. ग्रावंडूय बरो मेंटेन केला कित्याक खूब दिसांनी ग्रावंडार पावला. आयज हो ग्रावंड पळोवंक बरो सुंदर दिसता आनी मॅचूय आमची बरी जाली आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर ह्या भुरग्यांक कितें सांगतात फुटबॉल खेळटा? भुरग्यांक इतलें सांगता बी डिसिप्लीन इन फुटबॉल. आतां तुमी पळयलां आतां एकटो प्लेयर भितर वयता विदाउट अ सिंगर्स. सी दीस इज एश टू कम इनर. आपूण फिल्डार देंवता जाल्यार आय हॅव टू वेअर सिंगर्स आनी मातशें भितर जाल्यार तोंड मातशें कूल करूंक जाय आनी मॅच कूल करूंक जाय. एग्रेशनान कांय जावचें ना. एग्रेशन आपलो मेंटल बॅलन्स चुकतलो आनी गेमूच चुकतली. सो बेस्ट जस्ट कूल डावन एंड प्ले युअर गेम्स विथ द टीम विथ द 11 प्लेयर्स. थँक्यू सर. थँक्यू.